देव बरो दीस दिवं. आयच्या देवाच्या उतरान तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप हागाय प्रभात्याच्या पुस्तकांतलें आसा आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोण म्हूण दोत्तात? लूक 9:20a. मोगाळ भाव भयणीनो, केन्ना तरी हें जावंकूच जाय आसलें. आपोस्तल जेजूक वळखतात, पूण जेजू देवाचो क्रिस्त म्हूण जाणा जावंक तांकां 3 वर्सां लागतात. 3 वर्सां ते ताचे बरोबर भोंवलेत, तरी पूण जेजूक वळखूंक देवाचे कृपेची गरज पडली. खऱ्यांनीच भाव भयणीनो, कितलेय आमी जेजूक जाणा जावंक प्रयत्न केलो जाल्यार पासून देवाचे कृपे विणे कोणाच्यानूच ताका वळखूंक जावचें ना. जोन एकल्याक आमकां देवान कृपेन भरल्यात. जेजूक वळखूंक, देवाचो मोग वळखूंक. ताणें आमकां कृपेन भरल्यात एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक, जसो देवान केला तसो एकामेकाचो मोग करूंक. ताणें आमकां कृपेन भरल्यात एकामेकाक सोसूंक आनी एकामेकाक बोगसूंक. असल्याच कर्तुत्वांनी आमी करतांव देवा बापाची खोशी. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.